जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 8 वळी 31 ते 50 स्वतंत्र आनी गुलाम मुनीस. आपणाचेर भावार्थ दवरलो त्या जुदेवांक जेजून म्हणलें, तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शीस जातोल्यात आनी तुमकां सोत कळोवन येतोलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी अब्रामाची संसद आनी कोणाचीच गुलामां आमी केन्नाच जावंक ना. तुमी स्वतंत्र जातोल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातोक करतात तीं पातकाचीं गुलामां. गुलाम सदांच घोराब्यांत उरोना, पूत तो सदांच घोराब्याचोच. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमी खरेपणी स्वतंत्र जातोल्यात. तुमी अब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापासवें देखलां तें हांव सांगतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकोलां तें तुमी करतात. तांणी ताका परतीपाळ केलो, अब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी अब्रामाच्यो पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतलीं आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकोल्लें सोद हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्रामान अशें करूंक ना. तुमी करतात तीं कामां तुमच्या बापायचीं. तांणी ताका म्हणलें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो म्हळ्यार देव. जेजून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतलीं आसल्यात, कित्याक हांव देवा थावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच खुशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडलां. हांव सांगता तें तुमी कित्याक समजून घेनात? कित्याक म्हजें उतर तुमच्यान कानार घेवंक जायना? तुमचो बाप देंवचार आनी तुमच्या बापायक जाय तें करूंक तुमची खुशी. मुदलाक थावन तो प्राणघातकी. तो केन्नाच सोतांत रिगलो ना, कित्याक ताचे सोवें सोत ना. तो लोटीकपणां सांगता तेन्ना आपल्या सोयंबाप्रमाणें उलयता, कित्याक तो फोटकिरो आनी फोटींचो बापूय. पूण हांव सोत उलयतां देखूनच तुमी म्हजेर भावार्थ दवरिनात. तुमचे भितरलो कोणूय म्हाका पातोक आसा म्हूण दाखयत. हांव तुमकां सोत सांगतां जाल्यार कित्याक म्हजेर तुमी भावार्थ दवरिनात? जीं कोण देवाचीं तीं देवाचीं उतरां आयकून घेतात. तुमी देवाची न्हय देखून तुमी तीं आयकून घेनात. जेजू आनी अब्राम. जुदेवांनी ताका परतीपाळ केलो, तूं सामारियाकार आनी तुजे देंवचार बसला. अशें आमी म्हणटाव तें सारकें जालें ना? जेजून परतीपाळ केलो, म्हजेर देंवचार ना, पूण म्हज्या बापाक हांव मान दितां आनी तुमी म्हाका बेमान करतात. तरी हांव म्हजी खाशाची ओडवीक सोदिना. ती सोदतलो आनी नीत करतलो एकलो कोण आसा. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं कदींच मरचिनात. जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुजेर देंवचार आसा म्हूण आतां आमकां सारकेंच कळ्ळें. अब्राम मेलो आनी प्रवादीय मरून गेले, आनी तूं आमकां सांगताय, जीं कोण म्हजें उतर सांबाळटात तीं कदींच मरचिनात. आमचो बाप अब्राम मरून गेलो, ताचे परस तूं व्हड कितें? आनी प्रवादीय मरून गेले, तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय? जेजून परतीपाळ केलो, हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा. तुमी
तुमचो देव म्हणटात तोच. तरी तुमी ताका वळखूंक ना, पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भशेन हांवूय फोटकिरो जातलो आसलो. पूण हांव ताका वळखतां आनी ताचें उतर सांबाळतां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन अब्राहम तुमचो बाप खुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनी ताका खूब आनंद जालो. तेन्ना जुदेवांनी ताका म्हणलें, तुका अजून 50 वर्सां जावंक नात आनी तुवें अब्राहमाक देखलोय? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. देखून तांणी ताचेर मारूंक फातर उखल्ले, पूण जेजू लिपलो आनी देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो.